ते अडेज त्याच्या दरम्यान ती JCB घातली आणि ती शेड जी असली पळय आमची ती डेमोलिश केली. हांगा क्रिमेशन ऑलमोस्ट आमी 150 वर्सां पयलीं करताले, ते चालूच आसलें. त्यानंतर आमी ती शेड बांदलेली. शेडीक ऑलमोस्ट एक 10 वर्सां जालीं आनी पिसफुली चलतालें. सडनली कोणें तरी काल JCB घातलें आनी तें कंप्लीट डेमोलिश केलें. कोणें अननोन म्हाका एकट्यान फोन केलो अशें जाला म्हणून. तो आमी सगळे लोक जमा जाले हांगा. अशें कित्या खातीर उडयलें कितें खबर आसा? तशी कांय आयडिया अजून कळना. कोणाक कसो खंयच्या हितून उद्देश खंयच्या हितून ताका बेनिफीट आसा कांय खबर ना. पण जी तेणें उडयल्या पण ते खंय तरी एक कितें तरी आसूंक शकता. आमची मोसुंडी आसली खूब वर्साची. ती कोणी तरी काल अचानक येवन दनपाराक येयला आनी काडली सगळी उखडली. फर्स्ट टायम हेका अशें पयलीं बीन जालें? पयलीं एक म्हाका दिसता 5-6 वर्सां पयलीं मायज जाली. अशीच आमी पळयलेली तशी काडलेली, पूण मागीर आमी परती दुसरी घातली. सो तेन्नाच्यान प्रॉब्लेम नासलो काय, पूण अचानक आतां परतेंय केलें सेम. आतां तुमी अशी कंप्लेंट बी करतले वर तुमी परत बांदतले ती? कंप्लेंट केली आमी, पूण आमकां आतां कोणीय फाल्यां कितें बरें वायट जालें जाल्यार आमकां ना न्हू. सो आमी इमिजिएटली पयलीं बांदपाक घेतलें आतां.